गोंय सरकाराच्या चुकांचो परिणाम लोकांक आनी थळाव्या लोकप्रतिनिधींक भोगचो पडपाक लागला. अशीच एक गजाल वेळसाव पंचायत वाठारांत घडल्या. वेळसाव पंचायत वाठारांतलो एक मनीस कोवीड पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. मात ताका इस्पितळांत दवरपा खातीर संबंदीत सेंटरांतल्यो खाटी भरिल्ल्यान तो कोवीड दुयेंती थंय दवरपाक आनीक खाट नाशिल्ल्यान ताका ताच्याच घरा संसर्गरोधन जावपाक सांगला खंय. मात तो आपल्या घरा भायर भोंवपाक लागिल्ल्यान ताची शेजाऱ्यां भियोन दीस काडटात. कोवीड दुयेंत जाल्लो मनीस घरा भायर आनी ताच्या भंयान जांकां दुयेंत ना तांकां आपल्याच घरांत संसर्गरोधन जावपाची पाळी वेळसाव पंचायत वाठारांतल्या लोकांचेर आयल्या. जेन्ना तो पॉझिटिव्ह म्हणल्यार तेन्ना म्हाका बोवाळ जालो. पयलीं तो पॉझिटिव्ह म्हणल्यार घरांक आसा. पॉझिटिव्ह म्हणजे ताका वचोन होम क्वॉरंटायन एका हॉस्पिटल व्हरोंक जाय आशिल्लो. ताका हेल्थान व्हरोंक जाय आशिल्लो, ताका व्हरोना. ताका काल दीसभर म्हणजे म्हागे नेबर तो ताका दीसभर पळयलो तो भायर भितर सरता आनी तेगेलो टॉयलेट जो आसा तो आमच्या सारको घराच्या मुखार आसा. तेन्ना आमकां तो डिस्टर्ब भिवूंक लागलें. आनी काल आमी आदेसभर आमी आमच्या भुरग्यां पासून दार धांपून भितर घालून दवरलीं, कोणाक भायर सोडली ना. मागीर आमचे डेप्युटी ही आमची सरपंच तिका हांवें फोन जायते फावटी फोन केलो, तिका जाय डिस्टर्ब केलो. तेणें आमकां जायते हेल्प केलो. तिणें खूब ट्राय केली करपाक. ती म्हणपाक लागली हेल्था कडेन बेड ना, ताका आमी व्हरोंक शकना अशें म्हणपाक लागली. इल्ले फावटी आमकां आन्सर तोच. मागीर लास्ट आमचे एकच हांगच्या बायलेन मॅडमी फोन केलो, आमचे MLA फोन केलो. ती MLAन सांगलें आपूण तुमकां सकाळीं डॉक्टराक सांगता आनी ताका सकाळीं उबारता. आतां जाल्यार ती सकाळची बायल मॅडमी फोन करीत आसा जाल्यार ती मॅडम फोन उखली ना. आतां आमी कितें म्हण करपाचें हांगा? आमी भियोन दीस रावन अशें घरांत रावपाचें? गव्हर्मेंटाचें कांय एक्शन घेवप ना. बट तुमी होम क्वॉरंटायन करता पेपराचेर डिक्लेअर करा बाबा अशें गव्हर्मेंटान होम क्वॉरंटायन केल्लें म्हणून लोकांक कळों जाय न्हू. होम क्वॉरंटायन कशें आसता तें? होम क्वॉरंटायन सगळें भितर टॉयलेट बाथरूम सगळें भितर आसता. तो कोणाक डिस्टर्ब करूंक शकना न्हू दुसऱ्यांक. कोवीड दुयेंत जाला त्या मनशान आपूण सारको रावपाक जाय, तांणी लोकांक त्रास करपाक जायना अशें थळावी उपसरपंच सिल्विया डिसोजान म्हणटा. तशेंच कोवीड केंद्राचेर खाटी उपलब्ध करपाक सरकाराक जायना जाल्यार गोंय सरकारान तशें जाहीर करपाक जाय अशें डिसोजा म्हणटा. हांवें मोको कितें जाता तें केलां. हांवें हेल्थाक सांगिल्लें तेंको खंय व्हरें म्हणून. तेंको बॅड्स नाय. हांव एक ना बॅड्स नाय. अंडरस्टँड जाता होम क्वॉरंटायन सगळें अंडरस्टँड जाता. बट तेमी अंडरस्टँड जावपा जाय आनी भायर सरो नाका न्हू, दुसऱ्यांकूय त्रासान घालपा नाका. आनी गोवोरमेंटान आतां म्हाका दिसता ऑफिशियली अनावन्समेंट करपा जाय टू प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, लोकांक अवेर करपा बाबा आमचे कडेन आतां बॅड्स नाय, आमी आतां लोकांक सांगलो होम क्वॉरंटायन कर म्हणून. आनी सर्टन SOP तांकां दिवपा जाय फॉलो करपा घरा आहाय म्हणटरी. कित्याक आम तांकां पर्सनली लोक कितें जालें जाल्यार पंचायती आम हें कोता ते अप्रोचर्स पूण आमकां कितें जाता तें आमी कोताय. बट हें आमच्या हातीन ना न्हू. हें तांकां घरातूं आमी सांगताय भायसर न्हू. बट ते आयकना सो भायसर वयताय जाल्यार आमी मागीर मुखार कोणा अप्रोच करपाचें? हेल्था अप्रोच केलें जाल्यार दे ऑल्सो हेल्पलेस. ती सांगताय म्हणटाय आमी सांगिल्लें म्हणटाय तेच्या मुखार आनी कोणा अप्रोच करपाचें तें आमी नकोय. सो एक SOP तेमी रेडी करपा जाय आनी सांगूं जाय आमकां हे अशें करून मुखार भायर जाय जाल्यार अमक्याकूय अप्रोच कर न्हू आनी सांग न्हू. आनी सर्टन एक्शन शूड बी टेकन अगेन्स्ट तेम. कित्याक तेम दुसऱ्यांक गेलें लायफ रिस्कां घालूंक जायना. आमी सगळे वगोतीन पर्सनली तांकां मॉनिटर करपा जाय न्ही. कित्याक मुगले घर आसा मेंबर्स आहाय घरान दे बिलोंग टू दॅट वल्नरेबल एज कॅटेगरी आनी तेंगे लायफ रिस्कां घालपा जायना न्हू. सो आमी कितें आहा सेफ्टी गव्हर्मेंट आमकां कितें सेफ्टी दिता ना न्हू. सो गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें हें करचें. मुकोच्यान कितें जालां तें हांवें केलां चोवपाक. आनी गव्हर्मेंटान आमकां सांगतलें आमकां फ्री पिल्स दितलीं न्हू डिस्ट्रिब्यूट करपाक. आजून पासून ती आमकां येयलो नाय. बट इन माय पर्सनल कॅपेसिटी हांवें म्हगे ओन एक्सपेन्सिसाचेर वचोन ती पिल्स हाडलें आनी डिस्ट्रिब्यूट केलें फ्री लोकांक. आनी हांव तें हिंग पासून हांव केस जाली आतां हें टेंपलान भितर येयलो म्हणटाय. सो तें टेंपल बी हांवें सांगलां आनी सरावंडींग प्लेसीस आहाय ते सॅनिटायज करता. म्हाका कितें जाता तें हांव कोता. बियॉन्ड दॅट आय कांट रिस्क माय लायफ.